कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचें कारण पापोस्तावन दर्याचे पैनकन पावल आनी ताचे संगती फॉम्फिलियान पेर्गे म्हणले कडेन येवन पावले. इतल्यार जुवांव तांकां सांडून जेरुसलेमाक फाटीं गेलो. पूण ते पेर्गेतावन तांचे पैन मुंदरून गेले आनी फिसिदियांतल्या अंतियोक शहराक पावले. हांगा एक साबताच्या दिसा सिनगोगा भितर सन थंय बसले. नियमशास्त्रांतले आनी प्रवाद्यांच्या ग्रंथांतले वाचून जाताच सिनगोगाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाडन म्हळें, भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमचे परजेक तुमी शिकोवन दिव येता. तेदवा पावल उठलो आनी लोकांक मावन रावूंक हातान गुर्तकन हे परी उलोवंक लागलो. इस्रायलाच्या भावानो आनी तुमी देवाक भिवन चलतेल्यानो, आयका. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडले आनी इजिप्तान ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्तें केलें आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांतावन भायर हाडलें. 40 वर्सां आरण्यांत तांची साल ताणें सोंसून व्हेली. उपरांत कानान गांवांतलीं 7 राष्ट्रां तांणी नास करून तांचे गांव ताणें इस्रायल घरांक दायज करून दिलें. अशें 750 वर्सां पाशार जाल्लीं. उपरांत सामुएल प्रवाद्याच्या पर्यंत ताणें तांकां निती करत दिलें. त्या नंतर ताणें आपणाक राय जाय म्हूण मागलें आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यंत बेजमीचे कुळयेंतल्या किशाच्या पुताक साऊलाक रायकन उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसेचो पूत दावीद. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक ताणें रायकन उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर म्हजे अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे भासयलेले प्रमाणे दाविदाचे संततेंतावन देवान इस्रायलाक एक सोडवून दिलो. तोच तो जेजू. जुवान सगळे इस्रायल परजेक आपले पाताक रडोवन देवा थंय फाटीं परतेल्यांचो गुर्त म्हूण स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केलें. आपले मनेरपण आखेर जावन येता आसतना जुवान लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात ते हांव न्ही. तर आयका, म्हज्या उपरांत येता एकलो, ताच्या पांयांचो वांडो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. देवाचे उतार हें. जेजू बळकतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, विसवण आमच्या सालत्या जिविताचें एक खरोखर सत, एक अविभाज्य अंग. चॉयस, मेकिंग चॉयस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लायफ. हर एक घडये, हर एक दिसा म्हणले बरी आमी विसवण करूंकूच आसा. हर एका हंतार जावंक परो ल्हान भुरगे व्हड जाता आसतना, प्राय जाता आसतना हर एकल्यान आमच्या जिवितांत विसवण करूंकूच आसा. 2 संगती आमच्या फुडें आसतात. दोनी संगती करूंक जायना. एक वीस जाय, एक सोडी जाय. विसवण हें एक खरोखर सत, अविभाज्य अंग आमच्या जिवितांत. आमी विसवण करता कित्याक? देवान आमकां स्वतंत्रताय दिल्या,
फ्री विल म्हणटा आमी, स्वखुशी. देव आमच्या फ्री विल्लाक स्वतंत्रतायेक रिस्पेक्ट दिता. देव तसो दबाव आमचेर घालिना, बगार आमी विसवण करूंक तो आमकां सोडता. पूण आमकां दाखोवन दिता खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून. तरी विसवण करच्यो ती जबाबदारी आमचेर सोडता. पळया, आदांक आनी येवेक भुमी वैकुंठांत ताणें सांगलें खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून. आनी आदांक आनी येवेक तुमी विसवण करा म्हणलो. हें बरें हें वायट ताणें दाखोवन दिलें. पूण आदांनी येवन जाणा आसून देवाचें उतार आयकोवच्या बदलाक देंवसारचें आयकोन ती विसवण केली. तांची खुशी ती फ्री वील ऑफ ॲडम एंड ईव. तांणी विसवण केली आनी ताचो परिणाम तांणी ती बगूंक पावली. दिवतरोनॉमी ग्रंथांत मोइसे म्हणटा लोकांक उद्देशून, तुमचे मुखार हांव दवरतां जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख. दोन सांगता, जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख. तुमी विंसा खंयचें जाय तें तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पळया, आमच्या जिवितांत हर एका हंतार आमी विसवण करी जायच. दोनी करूंक जायना. तेंय जाय हेंय जाय म्हणूंक जायना. केक खावंक जाय, केक दवरूंक जाय म्हणल्यार जाता. एक तर केक खायचे या केक दवरचे. यू कॅनॉट हॅव द केक अँड कीप द केक एट द सेम टायम. जर आमी विसवण करिना, त्या वेळाक त्या काळाक आमी विसवण करिना, आमची गत सायकॉलॉजींत म्हणटा लायक बुरिडान्स डॉंकी. बुरिडानाच्या कत्त्या बरी आमची गत जातली म्हणून. कोण हें बुरिडान्स डॉंकी? कत्तें कोण हें? बुरिडान म्हणल्यान एक कत्तें हाडलें खंय, कत्तें एस डॉंकी. आनी त्या कत्त्याक त्या डॉंकीक 5 दीस उपास करून सोडलें ताणें. कांय खावंक घालूं ना. आनी 5व्या दिसा आनी एका कुशीन बरें 5वें तण दवरलें आनी एका कुशीन बातेण दवरलें. तण आनी बातेण. आनी ह्या बुरिडानाक पळोवंक जाय आसलें म्हजें कत्तें पयलें खालें खाता गे म्हणून. तण खाता गी या बातेण खाता गे म्हणून. कत्तें उपासान सगळो ज्यूस अर्दो खाली जाल्लो आनी कत्तें मुखार आयलें खंय. हेणें तण आसा तेणें बातेण आसा. खंयचें खावचें पयलें म्हणून इशीन तिशीन पळोवन खंयचें खावचें म्हूण कळनासतना तें खावचें गे हें खावचें गे तें खावचें गे येवचें म्हणून निर्णय करनासतना तेंच पडोवन मेलें खंय. हाका म्हणटात बुरिडान्स डॉंकी. जायते फावटी तें विसचें गी हें विसचें गी तें विसचें गी हें विसचें गी म्हणून विसवणूच करनासतना आमची गती बुरिडान्स डॉंकी आमची जायतीं घडीत आसात. जिवितांत मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, थोड्यो संगती आमकां विसोवंक जायनात, आमकां विसवण नातांत. हें संवसारी जिवीत आमकां आमचें जनन आमी कोणा कडेन विचारून देवा लागीं विचारलें गी, माय बाबा लागीं विचारलें, देवान आमकां देणें जावन आमचें जिवीत आमकां दिलां. आमच्या माय बाबाक आमी विसोवंक ना. कोणेंय पयलेंत म्हाका ही माय जाय हो बापूय जाय म्हूण कोणेंय विसोवंक ना. तें आमकां देवान दिल्लें देण. म्हज्या आवय बापायक हांवें विसोवंक ना. म्हज्या भाव भयणीक हांवें विसोवंक ना. ती म्हाका देवान देणें जावन दिल्यान. म्हजें प्राथमीक इस्कल, कित्याक हांव ल्हान आसलो तशें तें म्हाका विसोवंक जावंक ना. थोड्यो संगती आमच्या जिवितांत देव देणें जावन दिता, पूण उरल्यो संगती आमी विसोवंक जाय. आनी हें विसचें भोव गरजेचें. हेर संगतींनी सर संगतींनी आमकां हें फ्री वील स्वखुशी ह्या स्वतंत्राय आसल्यान आमी विसोवंक जाय. धाकल्याक बेस जिवितांत आमचो बेस आमी विसचो. आमकां जाणवाय दिल्या देवान, स्वखुशी दिल्या. कसले बेस आसात इगर्ज माथ्यांत? आसात खाजारी जिविताचो बेस, याजाकी जिविताचो बेस, रिलिजियस भाव भयणीचो बेस आनी अंकवार जावन जिवचोय बेस. हे 4 बेस इगर्ज माथ्यांत आसात. तूं काजार जावंक शेताय, याजाक जावंक शेताय, रिलिजियस जावंक शेताय या अंकवार रावंक शेताय, तुजी खुशी आनी तुजी विसवण ही तुका विसवण करूंक
देवान स्वतंत्रताय दिल्या. आनी एका वटेन आमचें शिकप ही थोडी जाणवाय आयल्या उपरांत आमकांय शिकप वेंचची साध्यता आसा. SSLC जाल्या उपरांत जावंक पुरो तुका सायन्स जाय गी, आर्ट्स जाय गी, कॉमर्स जाय गी, विसयत शिकप तुजें विसोंकू आनी मुखलो फुडार तुवें पळोवंक विसोन तुवें करयत. त्याच बरोबर वावर तुका खंयच्या वावरांत ती विसवण करूंक जाय तें तुका विसवण करयत. अशें आमच्या विसवणेंत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 3 संगती भोव गरजेच्यो. जर ह्यो 3 संगती नात आमी विसवण केल्ली ती सारकी जायना. ह्या आमच्या विसवणेंत जायती अडखळ येतली आनी ती विसवण मागीर फलदायक जावची ना. कसल्यो ह्यो 3 संगती भोव गरजेच्यो आमच्या सालत्या जिवितांत आमी विसवण करता आसतना. पयलें कन्सल्टेशन, सलहा घेवची. कन्सल्टेशन पयलें. हेरां तावन अनभोग मनशां तावन सलहा घेवचें भोव गरजेचें. पवित्र पुस्तकांत हांव एक दाखलो हांव तुमकां दितां. सामुएलाच्या पुस्तकांत पयल्या पुस्तकांत 3रो अध्याय. सामुएल धाकटुलो भुरगो एली म्हणल्यार ह्या जागाच्या घरा आसलो. रातचो वेळ एली न्हिदला. पवित्र पुस्तक म्हणटा तरी ताणें वात पालोवंक नातली, तो दिवो पालोवंक नातलो. आनी एका वाटेन सामुएल धाकटो भुरगो न्हिदला आनी न्हिदिल्ल्या वेळार सामुएलाक ताळो आयकता. सामुएल सामुएल. ताका कालें करचें म्हण कळना कोण हो आपयता म्हण. तो कितें करता, येवन एली लागीं कन्सल्ट करता. उठता एली लागीं कन्सल्ट करता. वोस न्हिदे म्हणटा. अनभोग आसलो एली तो धाकट्या भुरग्याक पयलें म्हणटा वोस न्हिदे. 3रे फावटी येता आसतना एली ताका जाणवाय आसा, मलगडो तो जाणवाय. आनी ह्या जाणवायेन ह्या अनभोगान भुरग्याक म्हणटा जबाब दी, उलय सोम्या, आयकता तुजो सेवाक. तर सलहा घेता कोण, एली तावन सामुएल. आनी वडिला लागीं अशें कन्सल्ट केल्ल्यान ताका विसवण करूंक सोंपें जाता. आमच्या विसवणेंत वडिला लागीं कन्सल्ट करचें भोव गरजेचें. आमकां शिंगा येवंक पुरो पूण वडिलांचो अनभोग भोव गरजेचो. मलगडी आमचे अनभोगदार जावंक पुरो. शिकपाक जायच मलगड्यांक अनभोग नांक पुरो पूण माहेत आसल्यार थंय कन्सल्ट करचें भोव गरजेचें. कन्सल्टेशन कित्याक तांचो अनभोग आमच्या विसवणेंत फायदो जाता. आधुनीक काळार आतां कॅरियर गायडन्स म्हण आसा. ह्या कॅरियर गायडन्स एक सलहा आमी ओपून घेवची. खंडीत जावन आमी मलगड्यांत हांवन सलहा घेतल्यार, कन्सल्टेशन केल्यार आमच्या विसवणेक फायदो जाता. जावंक पुरो तें बेस विसोवंक, जावंक पुरो आमचें शिकप विसोवंक, जावंक पुरो आमचो वावर विसोवंक. त्या देखून मुंड्यांचें पुस्तक म्हणटा मूर्ख आपूण चलता ती वाट नीट म्हूण चिंता पूण शाणो मनीस बुधबाळ आयकता. मूर्ख आपूण विसलेली वाट नीट म्हूण चिंता तो मूर्ख, मुंड्यांचें पुस्तक. पूण शाणो मनीस बुधबाळ आयकता. त्या देखून पयलो अंश आमी विसवणेंत उडास दवरूंक जाय कन्सल्टेशन, भोव गरजेचें. दुसरो कन्विक्शन, दृढपण, खात्री. हांवें विसल्या उपरांत तें म्हाका जाता म्हणलें तें आंतरीक भोगप, बाह्य रितीन भोगप न्ही, तें म्हाका साध्य. आय कॅन. म्हाका भोगता म्हणलें तें म्हाका तें जाय म्हणलें तें दृढपण, चंचलपण न्ही, दृढपण. आनी त्या दृढपणाची खात्री. पवित्र पुस्तकांतलो आनी एक दाखलो इजाया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत हांव अध्याय 6. इजाया प्रवक्त्याचें आपोवणें. तोय देवळांत आसलो. देवळांत आसतना ताका दिसता तें उज्याचें खेंड आनी देव कोणाक मिसावांक तयार करूंक आयतो जाला म्हूण ताका भोगलें. आनी उपरांत
आयकलो ताका ताळो. हांव कोणाक धाडूं? इसाया प्रवादीची जबाब, आबळे हांव हांगा आसा म्हाका धाड. आबळे हांव हांगा आसा म्हाका धाड. विसवण तो देवाचो ताळो ताका आयकता, पूण विसवण करची ती खात्री, तें दृढपण ताका येता. आबळे हांव हांगा आसा म्हाका धाड. हांव ही विसवण करतां, कित्याक आंतरीक रितीन म्हाका भोगता. कन्विक्शन. मोरी आंज बोडवो, गब्रियल बोडवो तिका इस्बे हाडल्या वेळार एक पटी धंडळ्ळी. तिणें कन्सल्टेशन केलें आंज बोडव्या लागीं. उपरांत आयलें तिका कन्विक्शन. कसलें कन्विक्शन? आबळे हांव सोम्याची शरणादासी. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. भावन आनी भयणीनो, जायते पोटी जाणवेक पावल्या उपरांत आमची भुरगीं, आमची तरणाटी शिकप विसतात. तें शिकप तरावळ तराचें शिकप आसा. जायते पोटी आवय बापाय दबाव घालतात. आवय बापायनी दबाव घालचो सोमा न्हय. बगार त्या भुरग्यांक कन्विक्शन जाय. जायते पोटी SSLCंत 95-98% मेळ्ळे कडले आवय बापायन पयलें चिंतचें घालें इंजिनियर धाकतेर म्हणून. त्या भुरग्याक भोवशा पेंटींग करचें भोवशा थालेंत आसूंक पुरो, तें हायेस्ट. पूण 95-98 म्हणल्यात इंजिनियरींग आनी धाकतेर. आमी पळयता जायते जाण त्या भुरग्यांक धाकतेर शिकोवंक वचनाका. आनी आतां हॉस्पिटलांत धाकतेर जावन आसात जायते पोटी. आमकां इंजेक्शन दिवन आमकां जीव काडटात जायते पोटी. कित्याक म्हळ्यार तेंचें कन्विक्शन ना तांकां. तांचे कडेन कन्विक्शन ना. दबावान शिकल्यांत. भुरग्यांक तें कन्विक्शन आसूंक जाय. म्हाका उडास आसा, हांव सेमिनारींत आसतना म्हाकाय सायन्सांत आनी आर्ट्सांत, कॉमर्सांत, तो SSLCंत 90% मेळ्ळे. म्हजो सुपिरियरान म्हणलो म्हाका तूं सायन्स कर. हांवें सांगलें म्हाका बोगना तें सायन्स, म्हाका आर्ट्स. ना, आर्ट्स म्हळ्यार ते दाड्डे भुरगे म्हणले. आर्ट्स म्हळ्यार दाड्डे भुरगे म्हण गत ना. तुका तें कन्विक्शन आसा. तूं कन्विक्शन म्हळ्यार आंतरीक भोगप, तें सॅटिस्फॅक्शन आसा, तें मुखार सरूंक जाय. काजरी बेसीस चूज करतना तशेंच जायते पोटी भायल्या दृश्टेक विसरून काडटात. आंतरीक रितीन एका चेड्याक ह्या चेडवाक भोगता, हो म्हज्या जिविताचो सोलो, ही म्हज्या जिविताची चली म्हूण आंतरीक रितीन भोगता. ह्या बाह्य रितीन ताचे कडेन पयशे आसा, ताचे कडेन आस्त आसा म्हणून विसतात. तसली विसवण ती फट जाता, ती वायटाक पावता. आंतरीक रितीन तें भोगप आसा तर कन्विक्शन म्हणटात आमी, खंडीत जावन ही विसवण व्हरता. तिसरें करेज, धैर्य. हांवें सांगलें पयलें कन्सल्टेशन, कन्विक्शन, आतां तिसरें करेज, धैर्य. जर तुवें कन्सल्ट केलां, त्या विसवणेन तुका कन्विक्शन आसा, आतां फाटीं मुखार पळोवंक ना. तुवें धैर्यान फुडें सरचें. ह्या दिसांनी आमी धर्मदूच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप आयकता. आपोस्तल भियेल्ले, कंगाल जाल्ले, चंचल जाल्ले, पवित्र आत्मा तांचेर येता आनी ते धैर्यान भरतात, फुडें वेतात, विसवण तांणी करतात. जेजूचे शिश्य जावंक फुडें वेतात, ते फाटीं पळयनात. मार्तीर मरोंक सयत तयार. तर जेजून सांगलीं उतरां नांगराक हात लायल्या उपरांत फाटीं पळोवंक ना. विसवण केल्या उपरांत फाटीं पळोवंक ना. काजार जालो 2 वर्सां जालीं, आतां रडोवन बसचें कित्याक काजार जाल्लो गे म्हणून. काजार जायना जाल्यार तें बरें जाल्लें म्हणून. विसवण करता आसतना तूं खंय गेल्लोय? विसवण करता आसतना खंयच्या आदाराचेर तुवें विसवण केल्ली? जर खंयची विसवण कोशेरदाक, तुज्या कोशेरदाच्या उलटें येता, अनितीचें स्कांदल जाता, तर तूं बदली. पूण तुका कम्फर्ट मेळना, समाधान मेळना, तेणे अडकळ आसात म्हूण सांगून धैर्य सांडचें न्हय. खंयच्या जिवितांत समस्या नात. काजारी जोडी चिंतात पाद्र्याप जाल्यार सिस्टर जाल्यार बरें आहलें, बरें जेवंक मेळटा म्हणून. आमी पाद्र्याप आनी सिस्टरान चिंतचें, हो काजार जाल्यार व्हंकले सांगता, न्हवरे सांगता भोवयेत आहलें म्हणून. दूर आतां बेट्टा नुण्णा गे न्हय, तिसल्या बरें केदाळाय बरें थंड दिसता तिसल्याच्या काळांत. नेबर्स हॅन इज टर्की म्हणटात. हर एक अभ्यासांत कश्ट आसातच. पूण एक पोटी नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटीं पळोवंक ना. ताका म्हणटात धैर्य. त्या देखून हे 3 संगती मोगाच्या भोवन भयणीनो एका विसवणेंत भोव गरजेचे. कन्सल्टेशन, कन्विक्शन आनी करेज.
निमाणे ह्या तिनी संगती सुक्त तरान करूंक आमकां देवाची गरज मागणें भोव गरजेचें. तुजी खुशी म्हजे थंय जावं समया म्हणून जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां. त्या देखून म्हज्या विसवणेंत तुजी खुशी जावं, तुजो हात म्हजे थंय आसूं. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा न्ही की तुजें उतर दिवो म्हज्या मेटांक, उजवाड म्हज्या वाटेक. काल न्ही पोर 14 तारखेर मातियासाचें फेस्त आमी आचारतले, सा मातियास. जुदास ताणें आपोस्तलाचो जागो सोडलो. आतां 11 जाण मात्र उरले. तर जुदासाचो जागो भरती करूंक कितें करचें? ताणें कन्सल्टेशन केलें. उरल्या 11 आपोस्तलांनी कन्सल्टेशन केलें आनी तांकांय बगलें 2 जाण हे ह्या जुदासाच्या जाग्याक योग्य म्हूण. कोण हे 2 योग्य? एकलो मातियास आनी एकलो बार्साबास. आतां मातियास गे बार्साबास गे 2 आसात, कोणाक विसचें? ते करतात मागणें. म्हणून सोमया जुदासाच्या जाग्यार ह्या 2गां भितरल्या कोणाक तुवें विचून काडलय तें आमकां दाखय. आपोस्तलाची कृत्यां 1 अध्याय. तुवें कोणाक विचून काडलां तें आमकां दाखय. त्या देखून मागणें सर गरजेचें आनी मागण्या मुखांतर खंडीत आमची विसवण पूर्ण जाता, संपूर्ण जाता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमचे हे 11 जाण भाव हांगासर आसात. तांणी विसवण केल्या तांच्या जिवितांत. जायती आमची तरणाटी भाव आनी भयणी आसात, ती विसवण करतात. थोडे फावटी विसवणाच्या त्या वाटेच्या अडचणेर शिरकतात. खाली तुमच्या लागीं हांव विनंती करतां, ह्यो 3 शब्द उगडास दवरूंक तरणाट्यांक आनी तरणाट्यांक प्रत्येक रितीन. कन्सल्टेशन, कन्विक्शन, करेज. हे 3 संगती सांगाता हाडटात देवा लागीं म्हजो लागीं संबंद तें मागणें. तोच जेजू जो आमकां आदार दिता, विसवण करूंक कुमक करता. आमची विसवण परिपूर्ण करूंक आमकां कुमक करूंक. आमेन. कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण. जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान, तर वावुरया जावंक आमचें कारण. उतरांची ऊब तत्वांची धाव, पावो कोनशा खंय गांवान गांव. उतरांची ऊब तत्वांची धाव, पावो कोनशा खंय गांवान गांव. दैवीक मिसां हाडूं बेसांव, हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव. हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव. कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण. जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्या, तर वावुरया जावंक आमचें कारण.